प्लेस हा मरे तसो न्हावपा सारको बी. अरे बा तू फक्त एकदा पळय मंत्र मुग्ध जातलो एकदम. सो गायज आयज आमी आयल्या न्हंयचे दडेर माझ्या फ्रेंड्सां वांगडा. आमकां बारीकशी एक सुटी आशिल्ली म्हणलें न्हंयचे दडेर या डे आउट करपाक. ए तूं व्लॉगिंग करता? हय. ए नवो चॅनल केला कालूच. नाव कितें रे? अरे नाव मिक्स भाजी. हितून मरे तुमकां कोंकणी वेगळे तरेचे कितें तरी कंटेंट्स पळोवपाक मेळटले. हितून हांसप नाचप रडप सगळें आसा. इंटरेस्टिंग आसतलें. सबस्क्रायब करून दवर. अरे ब्रो त्यान सांगताले चल ह्यात लेटर फुडली ब्लॉगिंग हांव करता. सो गायज आयज आमी येयल्ले आसा डे आउटाक न्हंयच्या दडेर. सुंदरशी अशी ही जागा आसा ज्या जाग्यार हांगा लोक आपल्या फॅमिली वांगडा येता फ्रेंड्स वांगडा येता अँड दे एन्जॉय अ लॉट. तुमी पळया कितली सुंदरशी जागा आसा. राव तुमकां दाखय राव. What a beautiful creation of nature. वाह वाट बघ कितें निवळ दवरल्या न्हू. सामकें क्लीन प्युअर नेचर न्हू. खूब कितेंय सांग रे हांगचे लोक मरे क्लीन दवरता हांगा सारकें. गायज खूप खरे खूप बरी प्लेस हा. खूप निव्वळ अशी प्लेस हा. आवय गे. अरे कितें जालें रे? अरे कितें जालें तेका? अरे मनोज कितें जालें तुका? कसो पडलो? किती तोपले पायांक. अय कोची ती बियरची बाटलेची. तू सांगतालो मरे हांगचे लोक जागो क्लियर दवरता आणि कितें क्लियर दवरता म्हणून. हा खंय रे सगळे कडेन बियरचे बाटलेच्यो कोवच्यो मरे. शीक. अरे दवरता रे निवळ ते पूण मरे पयर कोण बसला सर पियो शिव अरे तिंची कारनामा मेवत न्हू तेंका दवरपा ना. ए एक काम करूया फुडें बीन कोण पिवपा बसताले पळोवया थापतोया सारकी बुद्ध शिकोया. अरे म्हाका उगला पयली. यो 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 सांबाळू ना सांबाळू यो दाखयता. पूण बरी जाली सुटली ते गेली ती भितरूच जायना रे. अरे ए पळय कोण तरी बसले अशें दिसता रे पिवपाक. काय सारकें शिकोया यो 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 अरे वा. आणि जर मातसो रायटान मारलेलो न्हू दोन्ही बाटल्यो शुवर फुट्टाल्यो. दोर दोर धांवतू पळय धांवतू पळय धर धर. धांव नाका पळय हा फोटोलो बाटली मारतलो पळय फोटोलो धांव नाका. यो असो यो असो यो. धर धर ताका धर धर. हे धांवता. कितें चल्लो तुमच्या हांगा? हा गांवचे लोक हांगा जागो निवळ दवरपा सोदता आनी तुमी हांगा सगळे बुरशेपणां करता. हय फक्त बाटलीच तर फोडलाय मरे आणि आमकां सगळ्या टायट ही कितें कोण करता ते आमची चूक ना रे तितून. अरे वा 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 चूक ना. तुम्ही बरे टायट जाता की अश्यो बाटल्यो फोडटा आणि सगळे कडेन कोवच्यो करता. आनी तुमच्या फाटल्यान फाल्यां परा जे बरे लोक असतात पळय निसर्गाची सारकी काळजी घेवन हांगा फिरपाक आनी मजा मारपाक जाय तितलीच मजा मारपाक येवपी न्हू तिंच्या बाबड्यांच्या पांयांक तिंच्या बाय भुरग्यांक तिंकां ते कोवचे लागतात. तिंकां कितें जाता तेजी कल्पना तुमकां आसा? तुमी पिले की कितेंय करतात आनी कितेंय करतले. आणि जर आम्ही तसो हांगा कचरो करपाक लागले जाल्यार त्या भायल्यान फाल्यां टुरिस्ट येता ते आनी कितें करतले. तेय अशेंच हांगा सगळे कडेन घाण करतले आनी वयतले मरे हांगा थंय कचरो करून. हा सॉरी सॉरी पत्र. आता आणि कोचेचे बाटले हाडपाना परत. गुड. नेक्स्ट टाइम आम्ही कॅन हाडटा तेज्यो कोवच्यो जायना न्हू. ए कोवचे जाय जाल्यार कितें जालें? कचरो जाता न्हू. हय सारकें. आनी तुमी जे तुमच्या वांगडा जे कितें हाडटा पळय तेजो जो मागीर जो कोयर जाता पळय तो परत तुमच्या घरा घेवन चला आनी खंय तरी डस्टबिनान तरी उडयात. हांगा असो ह्यो निसर्ग आमचो घाण करूं नाकात. कीप द सराउंडिंग क्लीन. कितें रे म्हण म्हाका म्हण. कीप द सराउंडिंग क्लीन. चला आता. ओके. हय खंय वयतात? तो जो तुमी आतां कचरो केला पळय तो निवळ करा. चला. सो गायज आमचो एक बारीकसो व्हिडिओ माध्यमांतल्यान तुमच्या मदीं अवेअरनेस करपाचो एक प्रयत्न आशिल्लो की आमी खंय भायर वयतात मागीर कोणीय आसूं फॅमिली आसूं फ्रेंड्स आसूं कोणा कडेन आसूं आमी खंय तरी एक नैसर्गीक खंय तरी वयतात मजा मारपाक वयतात नेचराची प्लेस आसता थंय वयतात. आमी थंय कितें व्हरतात तें खावपाची गोश्ट आसूं आनी कसली गोश्ट आसूं आमी मजेच्या भरान इतले गेले वता की ती नाका तशी आमी नाशाडी थंय करता त्या प्लेसीची आनी थंयच्यान आमी तें ना कळत तो कोयर करून आमी घरा येतात. पूण एक मागणी आशिल्ली तुमचे कडेन की आमकां ह्यो नेचर इतलें कितें दिता आमचे कडेन तो परत कांयच मागिना पूण आमी एक तेजी सेवा एक तेका दक्षिणा म्हणून आमी खंय वयता न्ही ती जागा आमी निवळ करूंक जाय अशें आमकां दिसता. कारण अशेंच जर आमी करीत रावले न्ही पाड घालीत जाल्यार आमकां
फुडें काय आमी फुडाराक आमच्या जनरेशनाक कितें दितले मागीर आमकां सगळ्यांक न्ही आर्टिफिशियल ते नेचर फार्म्स असतात पळय तेंच उरतलें हें काय उरचें ना अशें दिसता सो ह्यो बारीकसो आमच्या माध्यमांतल्यान एक प्रयत्न आशिल्लो इतलेंच देव बरें करूं सो गायज ह्या चॅनलाचेर तुमकां फुडें वेगवेगळे कोंकणीन बरे कंटेंट्स पळोवपाक मेळटले सो सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका चॅनलचें नांव कितें आसा सी यू गायज इन द नेक्स्ट व्हिडिओ